हांव काणकोणच्या कॉलेजात रॅली सुरू जातली नंतर केपें इतली सांगे दारबांदोडा फोंडा सालसे मार्मोगोवा सत्तरी बिचोली पेरणें बार्देस आणि तदनंतर इस्रायल येवन ताची समाप्ती जातली. काणकोणच्यान पेडण्या पर्यंत मुंबय एकदा पेडणेच्यान पणजे पर्यंत तशीच ती वाळवयच्यान दाबोळी पर्यंत ह्या सगळ्या तालुक्यांनी सगळ्यांक अवेरनेस करपाक जाय. सगळ्यांच्या मदीं एक उत्सुकता वाडोवपाक वयतले. सगळ्यांच्या मदीं हर म्हाका वचपाक जाय. ह्या खातीर हांव बॅडमिंटन पळोवपाक वयतलो, खो खो पळोवपाक वयतलो, बाकीचे खेळ पळोवपाक वयतलो. ही जी उत्सुकता युवकांच्या मनांत आसा ही आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडोवपाक जाय. ताच्याच खातीर सगळे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स असोसिएशन विशेष करून जे पार्टिसिपेट करतात हे सगळे जाण जे जसे ऑपॉर्च्युनिटी गावडे सांगल्या प्रमाणे आमचे डेप्युटी डायरेक्टर थंयसरलो हेड ऑफ द तालुका जे आसता विशेष करून आमचे स्पोर्ट्स टीम जे पी टिचर्स फिजिकल एज्युकेशन टीचर एनएसएस व्हॉलंटियर